राज्य सरकारान शेक पॉलिसी धोरणाक मान्यताय दिल्या। हाका लागून ऑक्टोबरच्या निमण्या सुमानात शेक वाटप जातले। पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या म्हण आता लॉट काढून दर्यावेळ भागात शेकांक सुवात वाटप जातली। तशेंच ह्या हंगामात 1000 चार्टर विमानां गोंयांत दाखल जावपाची आसात अशी माहिती पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर हांणी दिल्या। RDX गोवा खातीर परवडच्यान गौतम शिरोडकार। गोवा बीच शेक पॉलिसी आसा पळय ती ऑलरेडी CMA कडल्यान फायल केली, कॅबिनेट मूव जाल्या आनी ताज्या बरोबर CRZ लायसन आसा पळय हें CRZ लायसन घेवपाक ऑलरेडी तें हें जालां, CRZ एप्लाय केल्लें आसा। तें जर आयलें काय ना की म्हाका दिसता आयज किंवा फाल्यां मॅक्झिमम पर्यंत पेपरार येतली आनी सायमल्टेनियसली तेंची ऑनलायनीचेर एप्लिकेशन्स आहा ती एप्लिकेशन घेतले आनी ड्रॉ ऑफ लॉट्स काडटले आनी सायमल्टेनियसली तांकां तें मार्कींग करून दिवपाचें आसता पळय तें मार्कींग करून दिवप आनी तांकां अलॉट करप अशें म्हणून सरकारान एकदम फास्ट डिसिजन घेतलेलें आसा। कित्याक ऑलरेडी सिजन स्टार्ट जाल्लो आसा, बऱ्यापैकी ट्युरिस्ट येवपाक लागल्या, चार्टर्ड फ्लायट हें जाल्या, ती NGTन कोण तरी गेल्लो म्हणून डिले जाल्या आनी तें जर वचोंक नासलें जाल्यार येन्ना पर्यंत सगळीं आमचे जे कोण बेनिफिशरी आसात जांकां कोणाक लॉट मेळ्ळा तेंच्या पर्यंत आतां पर्यंत मेकळी जातली पूण ताच्या खातीर मातशें डिले जाली कांय नजो। पूण दिवाळे पयलीं ती शेकां आमच्या बिचाचेर 363 शेक्स आसा ही उबे जावची अशें म्हणून डिपार्टमेंट दीस रात काम करीत आहा। एक फुडल्या दिसांनी कांय दिसांनी शेकां अलॉट जातली। वाडोवपाचे बीन प्रयत्न ना आनी शेकां वाडोवपाचें नासता, वाडोवलें जाल्यार CRZचें परमिशन लागता आनी तें आमी ते भानगडीन ना। जी शेकां आसा पळय आनी जी पॉलिसी आसा तीच पॉलिसी घेवन ह्या वर्सा ह्या सिजनाक आमी फुडें गेल्ले आसा।